KKJ चॅनलांतो सर्वांके नमस्कार. आता मी 60 व्हिडिओज चढ GSP खानाचे घालेन असं ते सगळं तुम्ही व्ह्यू करून सपोर्ट करच्याक आमकां छान खुशी आणि के आजा चढ सपोर्ट करता म्हणून विनंती करता. आता मी इंग्लिश नंतर कोंकणीतूय घालू आरांबिलेंस तेव्हा तुम्ही सपोर्ट करता. व्हिडिओज लाईक कराय, शेअर कराय आणि बेल आयकन प्रेस करून सबस्क्राईब कराय. आम्ही इडली आणि पोळ बुड्डोंचाक केदनाय चटणी करताय नवे म्हळ्यार सोय घालून तिने एक चटणी जाय जाल्यार कितकी करप तावळी हे कोथंबरी मीरे केल्यार कशी इडली पोळो लगी जोर जाताने. पातळ नाजाल्यार दाट तुमकां कशी जाय जाल्यार तशी करुयात. हें करचें विधी कशी म्हळ्यार 2 व्हडले स्पून उड्डा दाळी, 2 व्हडले स्पून कोथंबरी, तुमकां जाय तितल्यांची सुकी मिरयां सांग, 1 आवाळो तितल्यांची चिंचांब आनी जाय तितल्यांची मीठ. पण्ण घालूक ससम, जिरे आणि करबापती जाय. 1 पडग्यांतू दाळी बज्जूक घालका. ताका कलर ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರಿ मिरसांग आणि कोथंबरी ताजे कुटांत घालून भाजूका. चांग भाजून जातेरी निमच्या दवरका. 1 मिक्सर जारांत घालून चिंचांबे घालून ಸ್ವಲ್ಪ उदके घालून खरखरी करून वाटून काडका. हे आता एक दाटची पडग्यांत घालून मिक्सी जार धुवन ते उदके घालका. कुट्टांत मिठ्ठई घालून चांग करून एक करका. आनीक खतखतेंचे भितरी चांग करून एळकी करून रबुका. पोंदाक लागूनच जाय जाल्यारी आनी के उदक घालयात. खतखतेल्यारी उज्ज सान करून दवरका. 2-3 मिनटां जातरी उज्ज संप करयात. थंडाक तेल हून करून ससम फुटोवन जिरें करबापती घालका. हे मिऱ्याचेरी घालका. आता तुमकां हुन इडली जावो संदन जावो पोळ्या लेगी खंयच्याक चांग स्वादिष्ट कूट मेळन. हें करून कशी जालें म्हणून म्हाका सांगूका काय. For more details refer to our website kkaj.in.